Stop the world. I want to get off. वो संसारला वय हांव संसारात सोडया भायर उडकी मारता अशें एक स्टिकर आहा कोणाच्या गाडयेचेर तरी स्टिकर तो बसयल्लो आसा स्टॉप द वर्ल्ड आय वांट टू गेट ऑफ आयच्या शिव वर्तमानान जेजून आमकां एक बोपार सांगल्या बरें बीन गोपले गो जावपाचे वीट आनी दुस्मान येयलो आनी दुसरे बी गोपले नेर और वीड्स आणि साध्या भाषेत आम्ही म्हणतात नो प्रश्न जेजू या संवसारात आयल्या 2000 वर्सां जाली जेजूचे राज ऑलरेडी सुरू जाला जाल्यार या संवसारात अजूनही दुश्मन कित्याक why there is still evil in the world if God's kingdom has already started why there are still sins या संसारात दुःख कित्याक रोंडे कित्याक दुःख कित्याक that is a question we have been asking for hundreds of years कित्याक दोन इशू आसा पयलो इशू म्हणटा तो जेन्ना या संसारात आमी इतले दुःख आमी पळयता इतले सफरिंग आमी पळयता इतली दुस्मानकाय आमी पळयता इतली नाटकाय आमी पळयता then we can just give up in frustration I want to get out from this world and jump the other place जेन्ना COVID-19 सुरू जाल्ले during the first lockdown आमी व्हिडिओ केलो इंग्लिश भाशेंत you can check it on YouTube Wandering Guru God is on trial आणि हो प्रश्न या संसारात दुश्मन कित्याक सफरिंग कित्याक दुःख कित्याक त्या व्हिडिओचेर हांवें जायते प्रश्न घालून आन्सर केले इल्लेशे तुमच्या मुखार हांव दवरता some points from there will help you why there is evil in this world सगळ्या संसारात नदर मारी जाल्यार आतां रशिया युक्रेन गॅर चलता कितले दुःख थिंगा आसूं आमचे इंडियेक गेल्यार नॉर्थ ईस्टाक पळय मणिपूर त्या सायडीक कितें जाता पळय तें कितलो लोक सफर जाता कितलो लोक मरून गेला नायजेरिया थिंगा वचत कितलो क्रिस्तांव लोक दुखी आसा वय तर थिंगासर दुख 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 आमच्या कुटुंबांनी कितली सफर जाता everywhere there is pain and we are frustrated with this concept of evil why so much pain म्हणून एक पयलो इशू फ्रस्ट्रेशन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग बिग थिंग दुसरो इशू म्हणटा ते या संवसारात इतले दुःख आसा इतलो काळोख आसा व्हॉट कॅन वी डू कॅन वी रियली डू समथिंग आसा आमच्या हातान घडटा आमच्या हातान या काळोखी संवसारात एक वाद पेटोवपाक उजवाड हाडूं लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन these two issues एकलो in 1930s Australia एकलो दादलो आसलो he saw the second world war coming बरो शिकलोलो मनीस हुशार मनीस पहिले वाचतालो आनी सगळे समजून घेतालो so he realized second world war is coming ताणे कितें केलें एटलस भायर काडलो मॅप भायर काडले सगळ्या संवसाराक नदर मारली सगळे देश सोदले and he chose one island in South Pacific त्या जुब्यार वेतलो थिंगा रावतलो थिंगा सोरे दुसरे संवसाराचे गेर म्हाका लागचे ना म्हाका दुख जावचे ना काय जावचे ना आय विल गो ऑन दॅट आयलँड एंड स्टे म्हणून थिंगा सोर गेलो हिस्ट्री टेल्स अस द वर्स्ट वॉर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट इन दॅट आयलँड ऑस्ट्रेलिया सोडून त्या जुब्यार गेलो थिंगा सोर सुबेज दूख ताका फावो जालो म्हणजे कितें तू खंयसरूय वच pain and suffering will not leave you tu goya sod doha yo metro sod doha sod london was doha sod canada was we sorry was dukh zao suffering zao dushman zao natkai zao politics zao follows us wherever we go it is part of our life it is part of our life आता जायती जाणा म्हणतात या संवसारात दुश्मन आसा दुःख आसा पातक आसा देव कित्याक कांयच करिना why God is silent in the face of evil in this world
Why God is silent when I suffer so much? I want to change the question. Is God responsible for the evil in this world? कोण जबाबदार? गुन्या कोणाचो? देवाचो? जेन्ना तो व्हिडिओ करतालो, God is on trial. माझे इष्ट मित्रांक हांवें फोन करून सांगले, tell me why there is evil in this world. आनी तांणी सगळ्यांनी आपले ओपिनियन दिवन ह्या व्हिडिओचेर घातलेले आसा. पूण तुमकां विचारता, why do you think there is evil in this world? ह्या संवसारांत हो दुस्मान म्हणटा तो कित्याक? हे दुःख म्हणटा ते कित्याक? ही पातकां म्हणटा ते कित्याक? What do you say? What answers do you have? केन्नाय बसून चिंतला? फकत देवाक अटॅक केला. You are responsible. You are God. You are responsible for all that is happening here on this earth. म्हज्या मना प्रमाणे, म्हज्या चिंतना प्रमाणे, there are four reasons. There are four reasons. The cause of evil in this world. चार कारण आसतात. पहिले म्हणटाले डीपी. म्हणजे मोबायलार डीपी आसता न्हू? पहिले डीपी. Easy to remember. D stands for disobedience. P stands for pride. Disobedience and pride. आणि मागीर दुसरी दोन कारणां जावन आसा FS. F for freedom and S for Satan. Disobedience, pride, ego, freedom, Satan. ह्यो चार वस्तू आसा आनी हे चार कारणांक लागून ह्या संवसारांत जायते दुःख. Now let us see disobedience. बोटां दाखोवया आमच्या आदल्या पुर्वजांक, आदाम आनी एवा. तांणी देवाचें आयकूंक ना देखून ह्या संवसाराचेर शिराक पडलो. The Bible says the earth was cursed. आणि ताकाच लागून आमकां दुःख आनी आमकां मरण. म्हणजे आमी आदाम एवेची सोसो जनरेशन देखून तांची डीएनए आमच्या कुडींत आसा. तांची डीएनए आमच्या कुडींत आसा. So we find it very difficult to obey. Disobedience is the main cause of suffering in this world. Family no. How many parents are struggling? भुरगे आयकना. फादर म्हजो चेडो आयकना, म्हजी चेडो आयकना. वयता तिका त्योच खबरो. Parents are struggling. आमी पाद्री. शहरां जाय ते पोपट मारता लोक आयकना. ते कशें उदो? नो. आमी स्ट्रगल जाता लोक आयकना. डिसओबिडियन्स. पाप साठी का पोपट मारता, पाद्री आयकना, बिस्पूस आयकना. Disobedience in the church. Government rules घालता, लोक आयकना. कोणाचो गुन्यांव? तुमकां प्रश्न विचारता. गव्हर्नमेंटान ट्रॅफिक रूल्स केल्या. You break the traffic rules, you meet with an accident, you die. जबाबदारी कोण? गुन्यांवकार कोण? देव? If you don't obey the traffic rules, you meet with an accident, is God responsible? देवाक लागून तो accident जाला. Or you mess up your life, you mess up your marriage. You get into wrong relationships, wrong friendship, आणि मागीर तुजे काजार डायव्होर्स पडटा आणि प्रॉब्लेम जाता, झगडी जाता, मर्डर जाता, कोण जीव दिवन धांवता. Is God responsible? Is God responsible? Obedience is one of the main reasons so much of suffering in this world. आमी भुरग्यांक तोडकाट्यांक जाणट्यांक पासून सांगता बाबा सोरो बरो न्हू, ड्रग्स बरे न्हू, वायट फ्रेंडशिप बरी न्हू, तरी आयकना. दे कंटिन्यू. देवाचो गुन्यांव. Now you know why there is so much of evil in the world. Next म्हणटा ते pride and ego. Next म्हणटा ते pride and ego. आमचे गॉड. आमी गॉर्वान बोलेली मनशां. आणि प्राइड म्हणटा ती तितली सप्रेस करून दोन एक क्रिकेट बॉल जोंगेर मारल्यार वयर सरता ते भाशेन आमचो इगो. द मोर यू ट्राय टू सप्रेस द मोर इट कम्स अप. एक मोडणी आसा. दोन टायगर जंगलान इन द जंगल दोन टायगर तांची शेंपडी वयर आसत जाल्यार त्या जंगलान रावंक जायना.
Two tigers with their tails up cannot live in the same forest. There can be only one king in the forest, one lion. तेच भाशेन आमच्या प्राइड आनी इगोक लागून आमच्या शेंपड्यो वयर सरल्यो, आमची शिंगां वयर सरली म्हणटच very difficult to live together, to work together. Very difficult to live together and to work together. म्हणटच हो प्राइड आनी इगो कित्याक लागून येता? जायत बडी आमच्या दुडवाक लागून. हांव पयशेकार, म्हाका पदवी आसा. जायत बडे पयशांक लागून, जायत बडे पावराक लागून, म्हाका पोझिशन आसा, म्हाका पावर आसा, म्हज्या जाय कितें करूंक जाता. पोदी जायत बडे इन्फ्लुएन्स लागून. म्हजो फ्रेंड चीफ मिनिस्टर, म्हजो फ्रेंड MLA, म्हजो फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, म्हजो फ्रेंड किंग, म्हजो फ्रेंड हो, म्हजो फ्रेंड तो. So because of influence, the pride, the ego वयर वयता. कितल्या कुटुंबांनी जोगडी, कितल्या पॅरिशांनी जोगडी, कितल्या वाटांनी, विलेजींनी सगळ्याक जोगडी बिकॉज ऑफ प्राइड एंड ईगो. What is the antidote for pride? What is the antidote for disobedience? खातीकाय, humility. ताकाच लागून जेजू देव जावन रोजनार जावन खातीकायेन जोडून घेता आनी एक किरमिदोराचें मरण मोता. Jesus knows the importance of humility in the kingdom of God. आमच्या मध्ये दुश्मन काय कित्याक जाता? आमच्या मध्ये फूट कित्याक पडटा? आमच्या मध्ये इतले ग्रुप्स कित्याक? प्राइड एंड ईगो, बेसिक प्रॉब्लम. Understand where there is pride and ego, there is Satan. जे दुश्मन काय आसा, ग्रुपिझम जाता, सैतानाची कामां, जेजूची न्हय. जेजूची न्हय, सैतानाची कामां. Pride and ego main reason for divisions in the groups, in the church, everywhere. तिसरे म्हणटा ते फ्रीडम. जेन्ना देव आमकां रोचता, आमकां इक्वालिटी और वर्च्यू ऑफ फ्रीडम आमकां दिता. God does not create robots. God does not create AI, artificial intelligence. आता artificial intelligence robot इतले advanced जाल्यार सारके मनशा भाशेन they respond. They respond like a human. We are not AI. We are not robots. But देव म्हणटा तू म्हजो मोग करताय जाल्यार with all your freedom love me. तुज्या गोमटेक करून फोर्स करिना म्हजो मोग करून. If God takes away freedom, we are slaves. तुम्ही चिंता या संसारातले दुःख कित्याक, या संसारातले दुश्मन काय कित्याक, या संसारातले नाट काय कित्याक? God will never take away our freedom. And because of this freedom, we abuse freedom. या संसारात दुःख. जायती जाणां चिंता फ्रीडम म्हणजे हांव म्हाका जाय कितें करतलो. म्हजी पोदी, म्हजे दुडू, म्हजे घर, म्हजे बाट ड्रेस, म्हजी इगोज हांव जाय तें करतलो. No. Your freedom stops where other person's freedom begins. जायते पाल तोंडाटे आय म्हणा. कुडीन रोगत शिस्ता देखून आपल्याक जाय तशें करता, पायमांचें आयकना, पाद्री माद्रीचें आयकना, कोणाचें आयकना. And so freedom is one of the reasons why there is so much of suffering in this world. हांव जायते पावटी सांगता अमेरिकाच्यो खबरो. America, the greatest movement that is growing now in the modern world is atheism. Atheism म्हणजे कितें? म्हाका देव नाका, म्हाका बाबाक नाका, बिकॉज नाका, म्हाका बायबल नाका, म्हाका मीस नाका, कोणसा नाका, काय नाका. I don't believe in God. So in freedom you are rejecting God. In freedom you are rejecting God. म्हणून जरी तू देवाक नाकारता, भायर येता, देवाचो गुन्यांव. Is God responsible if you reject him? Atheism. दुसरे म्हणटा ते selfishness, war. आम्ही कोविड म्हणटा. कोविड is not a natural disaster. Man-made. In our freedom we create all these things. आता आमकडे दुडू आसा, इंटेलिजन्स आसा, आणि पावर आसा, आणि ऑपॉर्च्युनिटी आसा देखून
We have now created AI, artificial intelligence. Zoritor in machine artificial intelligence wrong atini podal zalyar. World can be destroyed. If artificial intelligence is in the hands of a dictator, imagine, end of humanity. In our freedom, we create all these things. So freedom is responsible for so much of evil in the world. Devak bought Dapinaka Putur Kusaba, Tu Dio, Tu Kideko. No, he will never take away our freedom. We must learn how to use our freedom responsibly. And then finally, Satan. How many of you believe in Satan? Satan haya samsaran? Satan asa amcha jivita? Satan amka buloita tanlan kalta. Do you believe? How many of you believe in Satan? कितल्या पात्रींनी सोयताना वयर शर्माव केला आदी जायते जाताले. The people don't believe that Satan exists. If you don't believe Satan exists, you don't believe in the Bible. What does the Bible say? John chapter 12 verse 31. John chapter 12 verse 31. He is the prince of this world. या संसाराचो कुवोरतो. Bible सांगता. 2 Corinthians, second letter of St. Paul to Corinthians, chapter 4, verse 4. He is God of this world, God of this age. Dew to ya samsaracho, dew to ya timeacho, ya samsaran veil po ya satacho. Bible is saying about the presence of Satan. Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2, verse 2. He is in the heart of every disobedient man and woman. Zorito tu devaच्या ऐकून तू तुका जाय कशें कोत्ता सोयतान तुझ्या काळजान रिगला. Ephesians 2 verse 2. Ephesians 2 verse 2. कितें आहा सोयतानाक इतलो पावर आसा इतली पृथ्वी आसा. He uses human beings to create problems in the world. He uses human beings. आम्ही म्हणटा आणि म्हाका केले ताणे म्हाका कशें केले आणि म्हाका दुखयले ताणे म्हाका दुखयले. It is actually Satan behind using the other person to hurt you. That's how he works. So we have 4 reasons why so much evil in the world. What is the first one? Disobedience. Second, pride. Ugudas Goda. The sin that is hated by God in the whole of Bible is pride. Is pride. A gorbachev path of deva cannot madona, and he hates throughout the Bible. You see, throughout the Bible. What is the third? Freedom. Learn to use your freedom responsibly. And fourth, Satan. Fourth, Satan. Ata itle sabam sutta. Because of these 4 causes, God gets lot of blame. ये 4 वस्तू ही 4 कारण आम्ही चिंतिना आम्ही डायरेक्ट देवाक बोट दाखयता. देवा तुका लागोन या संवसारान इतले दूख, तुका लागोन या संवसारान दुस्मान, तुका लागोन अशें घडटा तशें घडटा, तू कांयच करिना. But God understands. God understands. God cannot do if people openly in freedom reject Him. Ami ingason asa devamu lokutta, but there are people in the world who call on Satan. Do you know that? There are people who call on Satan to bless their plans and desires. Takats lagon black magic, witchcraft. Ami gadiye poda म्हणतात. कित्याक लोक गाडये पडे कित्याक करता? दुसऱ्यांक त्रास करून दुसऱ्यांक सकला उडोवंक. Who is only was black magic, witchcraft सगळ्याक चलता. So with freedom and knowledge you are offering yourself to Satan. How will God bless you? देवाचो आशीर्वाद आणि देवाचे बेसांव तुमच्या जिवितान आणि तुमच्या कुटुंबीक जिवितान कशें येतले? When you have sold your soul to the devil, इतने सांगता एक पावट ब्लॅक मॅजिक ऑफ विचक्राफ्ट हे गाणेपण एक पाट भितर सोडले म्हणटोच you are making a contract with the devil.
आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट मोडून एकदम आगोड तू तुमचे जिवीत न्हय तुमच्या भुरग्यांचे आनी फुडल्या पिळगेचे जिवीत डेंजर झोनात जाता उगडास जाता कोणाक दुखोवपाक कोणाचे रिवेंज काढून कोणाक सपना उडोवप कोणाचे बिझनेस पाड करून तुम्ही तो गाडयेपणाक कोशी यू आर ब्रिंग अ कर्स नॉट ओनली ऑन यू इवन ऑन युअर फॅमिली डोंट गेट इनटू इट या संवसारात फामाद जावपाक या संवसारात जाय ते दुडूक करून जाय ती जाणा आपलो वतमो सोयताना दितात देयर इज सेटन वर्शिप इन दिस वर्ल्ड. So when people in freedom and knowledge accept Satan, is God responsible? Bhagavad Gita chapter 10 verse 10, John 10:10, very easy to remember. Jesus म्हणता, "आवयला तुमका जीवित दिवून सुभापणे जीवित, पण दुश्मन येता तुमका स्वतःला उडवून तुमका जीवित मारून, to kill and to destroy." आवयला तुमका जीवित दिवून. विधीच्या बाबतीत God hates evil. God hates sin. God hates suffering because He Himself has gone through this pain. He Himself has gone through this pain. To zana dukh kite, to zana Jesus knows the power of evil. Jesus knows. Itle monan dora. Why God is not taking away the power of evil one? देव येदो व्हडलो पोदवेदार जाल्यार सैतानाची पोदवी काढून कित्याक ओडना. Look at the cross. Calvar Dombgarar, Jesus became victorious on the cross and Satan thought he had defeated Jesus forever, but no. सैतानान सगळे ट्राय केले पण जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाता Satan lost on Calvary. So from that moment onwards till today, Satan is busy telling the world that Jesus is a failure. Jesus is a failure. Is सैतानाचे काम. म्हणटोच सुरवातेक हांवें म्हटलेलें, what can we do about the evil in the world? Let us not curse the darkness. Let us light a candle. आमच्यानी करूंक जाता. कितें करूंक जाता? First of all, let us light the candle of prayer. मागण्यात रावा. Satan येता. First letter of St. Peter chapter 5 verse 8. The devil is prowling like a roaring lion. एक टायगर कसो तो भोंवता. कोण वीक आसा ताका गिरासता. पण बाबाटान आनी मागण्यान तुमी हुस्को जाय जाल्यार Satan भितर सरतलो आनी तुमचो प्राइड इगो म्हणटा तो ताका चावी दितलो. So remain in prayer. Light the candle of prayer is first thing. The second thing, light the candle of obedience. देवाचे उतर आयकात. देवाचे उतर आयकात. देवाचे उतर आयकना जाल्यार मागीर तुज्या मनांत काय येता तेंच करून तुम्ही पावता. That is the second important and third important thing is candle of humility. जो खांतिकाय आसा तिका सगळे दुसरे बच्चो आसा म्हणटा मादा तेरेसा. खांतिकाय गरजेची कसल्या फिरगोजेन जावं कुटुंबीक जिवीत जावं आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावं खांतिकाय ह्युमिलिटी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणटोच हांवें आसतना इतलें सांगूंक सोदता आमच्या ह्या फिरगोजेन आमच्या कोंकणी स्पीकिंग कम्युनिटीन आमी सगळीं एकठांय आसा. सो फार सो गुड. सगळें बरें चलता. हांव गेलो म्हणटोच दुस्मान काय करूं नाकात. डिविजन करूं नाकात. ग्रुप करी नाकात. उगड्या दोरार सैतान भितर सरतलो. मंगलोरान गोंयकारान कारवारकारान बॉम्बेकार म्हणून ग्रुप्स करी नाकात. Don't allow your pride and ego to come up. Listen to the voice of God. देवाचो ताळो आमच्या कुशेसान उलयता. देवाचो ताळो आमचे मन उजवाडायता. But in your freedom, you choose to listen to your ego. फूट पडटली, ग्रुप जातले, डिविजन जातली. मागीर परतून बारबर हाडून एकठांय करून एकदम वागोवप. जो सहकार तुम्ही म्हाका दिला तोच सहकार सेम ऑपरेशन दुसऱ्या पाद्रीक दिला. Very important. You have to go beyond your thinking. You have to go beyond your cultural bias. See the bigger vision. We are all belonging to Jesus Christ. आम्ही सगळी खंयचीय जावं ती कसलोय कल्चरल बॅकग्राउंड
जावं कसली भास आमची जावं आमी सगळी जेजूची दॅट विजन मस्ट हॅव आनी असलें दर्शन आसत जाल्यार असलें मन आसत जाल्यार आमी सगळी एक बरी पवित्र सभा जावंक आमी पावता म्हणून देवा कडेन मागुया ही कृपा देवान एक बरें मेल उचला आमच्या काळजांनी तातूंत नेर आमी घालचे न्हय तातूंत तोंड आमी घालचे न्हय तातूंत वायट बी आमी घालचे न्हय हें बरें बी जें जेजून घातलां तें फुलोवंक आनी बरें पीक मेळोवंक ह्या दिसाच्या बलिदान आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान